तुमकां सगळ्यांक खबर आसा वास्को जे गव्हर्मेंट स्कूल आसा ते आमचे स्वतंत्रपास म्हणजे मेन सिटीन हे स्कूल आसा आनी ह्या स्कुला बरोबर आमच्या सगळ्या वास्कोकारांची खूब यादी आसा. म्हणजे येता वता आमी हे स्कूल इतली वर्सां म्हणजे हांव आतां जाली म्हाका 50 वर्सां जाली. हांव 50 वर्सां हे स्कूल पळयता आनी म्हजे भशेन सगळ्यांनी हे स्कूल आमी पळयलां आनी इतली बरी हेरिटेज स्ट्रक्चर हें खंय तरी ह्या दिसांनी हे मोडकळीक पाविल्लें. खूब त्रास जातालो भुरग्यांक हांगा सिपेज जाताली आनी पळोवपाक गेल्यार आतां तो गुदांव जाल्लो. म्हणजे भुरग्यांक पसून पावसान दुसरे कडेन शिफ्ट करून तांकां थंय दुसरे कडेन व्हरप अशे खुबश्यो गोश्टी जाताल्यो. सो आमकां दिसलें की हेरिटेज स्ट्रक्चर ही तर आमी सेव करूंकूच जाय आनी तातूंत भितर भुरग्यांकूय वेवस्थीत बरें शिकपा खातीर हें स्कूल रिनोवेट करप खूब गरजेचें आसा. कित्याक क्वॉलिटी एड्युकेशन सगळ्यांक एक इक्वल समान हातूंत मेळप हें बी तितलेंच गरजेचें आसा. सो आमी गोवा शिपेडाक एप्रोच जाले आनी हांव खूब हॅपी आमचो चॅरमॅन उपाध्यायजी आनी तांची पुराय टीम हांगा आसा सगळे तांणी आमकां फूल सपोर्ट दिलो आनी अरावंड 50 लाखाचें रेनोवेशन म्हणजे मोठें काम म्हणजे ते आज आपल्या CSR एक्टिविटी अंडर ते घेतात. GSL सदांच आमकां सपोर्ट करीत आयिल्ले आसा जावं ती क्रेन जावं नाजाल्यार टावटे सायक्लोन जावं कितेंय जावं खंयचें आमी कितेंय मागलें तांचे कडल्यान जाल्यार रोखडेंच ते आमकां पुराय करता. आनी हें मोठें काम म्हणजे एड्युकेशन हें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट काम आनी तें भुरग्यांक मेळप तितलेंच गरजेचें आशिल्लें. आनी आज म्हाका खूब खूश भोगता की हांवें तांचे कडेन उतर घालें आनी आज हें व्हडलें काम जाता. भुरग्यांक म्हाका दिसता हें पूर्ण जातकूच एक तर भायल्यान लूक हाचो चेंज जातलोच आनी आमी तोच मेनटेन करून आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आमचे बरोबर आसा आनी तो हांवें पयलीं तसलें काम केल्लें आसा. सो तोच लूक मेनटेन करून तेच हें करून बरी सुविधा स्टुडंटां खातीर दिवप हें आमचें कर्तव्य आसा आनी त्या कर्तव्या दृश्टीन आज आमी तें पांयभरणी केल्या.